चिमला जंक्शनार दिसपट्टे अपघात जाल्ल्यान 30 मिटरांच्या अंतराचेर आनीक एक सिग्नल घालपाक जाय, जाका लागून गाडयांचो वेग नियंत्रणात येतलो. थळावो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान आयज इन्स्पेक्शना वेळार सांगलें. रुडॉल्फान सांगलां खरें, पूण रुडॉल्फ खऱ्यांनीच हें जाग्यार घालता काय हवेतले बुडबुडे ते पळोवपाचें. चिमलाचे जंक्शन मरणकट्टो. दिसपट्टे ह्या जंक्शनार अपघात जाताच हे सगळे कडेन फामाद. थळाव्या लोकांनी साबार फावटी गाराणे घातले, कितलेशेच फावटी पेटून उठले. ताजे उपरांत जंक्शनार सिग्नलां, स्पीड ब्रेकर आयले खरे, तरी लेगीत अपघातांची माळ चालूच आशिल्ली. आता थळाव्या आमदारान अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या जंक्शनाची परत पळोवणी केली आनी साबार उपाय येवजण्यो काडल्यो. ते भायर थळाव्यांक वेगीच थाकाय दिवपाचे उतर लेगीत दिले. आयकात. काम केन्नाच्यान स्टार्ट जाता आनी कशें कितें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट स्टार्ट जाले तेचे कमेन आनी जालां कितें आतां तेचे हे करतात मेजरमेंट घेता सारकें कॉलम आतां कितें जाता सदांच फावंडेशन मारता तें इम्पॉर्टंट आसता. तें मातशें चुकल्यार मागीर सगळें चुकता. ताका लागून तेंचे आतां हे आतां काम ह्या फुडें येतलें खंयचे कडेन कॉलम घालता ते घालतले कळ्ळें न्हू. आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार आमी हिंगा पळय कितलेच लोक आमचे गांवचे मेलेले आसा आनी हें जें काम चालू आसलें न्हू तेन्ना चड प्रॉब्लम वाडटली कळ्ळें न्हू. कंजेशन जातलें आनी खंयच्यान गाडी येता बाबा कांयच समजचें ना. आनी आतां कितें जातलें हो जो सर्वीस रोड चालू केलो न्हू जाल्यार आमच्या लोकांक चलपाक हिंगा सारको कितें डिस्टन्स वाडलो कळ्ळें न्हू. आतां तो टायम बरी वाडोवचो पडलो. प्लस हिंगा मदें एक सर्कल घालून आमी कितें तेंकां हिंगासान हिंगा मदें रावपाक मागीर हिंगासान थिंगा वचपाक एक रोडींग करचें पडटलें ताका जाल्यार चड लांब डिस्टन्स जाता. आहा आनी हिंगा लोडेड ट्रक येता. लोडेड ट्रक येता म्हणजे तेंचो बॅलन्स ऑफ जाता आनी स्पीड ब्रेकर घाल्लेलो भाग एक फावटी गाडी घुमता ती म्हणल्यार सर घेवन पळयता हांब्याक मारून आमो मोडलो. आतां ती तर हांब्याक मारना जाल्यार हिंगा आनी दोगांक कोणाक तरी उडोवपाची. ताका लागून आमी कितें चिंतताले कांय सजेशन दिलां म्हाजें की हो जो सिग्नल आहा हिंगा ह्या सिग्नलाच्या एक 30 मिटर फुडें आनीक एक सिग्नल घालपाक. आनीक तर सिग्नल घातले गाडी थिंगा स्टॉप जावंक जाय. थिंगा स्टॉप जावन तर गाडी येयली न्हू जाल्यार कितें जाता गाडी मागीर स्लो येता नाल्यार डायरेक्ट फास्ट येता न्हू. आनी ते जेन्ना पळय हायवेर पळय ड्रायव्हर चलयता न्हू ते तुका मोशनाचेर चलयता आनी ते स्पिडीर आसता सदांच. ते पयले स्टॉप जावंक जाय. हिंगा स्टॉप जाले म्हणून मागीर ह्या सिग्नला कडेन राबोवंक जाय. तेंच्या उजरा तो ट्रॅफिक गेले ते कितें वतले मागीर लोक तिंगा चावता ते कितें करता हिंच्या काटात तिंगा वयता फुडें कळ्ळें न्हू. हें सारकें सोल्युशन करतलो जाल्यार हिंगा आनीक एक सिग्नल फुडें पडोवंक जाय. हे सिग्नल तो थिंगा पडले थिंगा गाडी स्टॉप जावंक जाय. थिंगा स्टॉप जावन मागीर थिंगा आनी एक फावट स्टॉप जावंक जाय. जर हांगा गाडी सिग्नल फॉलो करना जाल्यार तुमी CCTV कॅमेरा कित्याक बसयता ते बसयतले मात हे सिग्नल फॉलो करिना म्हणून म्हाजें सजेशन आसलें हिंगा आनीक एक सिग्नल अशेंच बसोवपाक. कित्याक थिंगासर तेणी स्टॉप जाले न्हू मागीर कितें जाता तेजी स्पीड पिकअप करता म्हणल्यार टायम वयता. सर पण तुमी आतां रामलजूय घातलेलो आसा तुमी रामलजूय घातलेलो आसा तेजेर अशी स्पीड सामकी लेस सांगता तरी पूण तो थोडे आयकत ना. हे रमलरांक लागून न्हू एटलिस्ट हे सायडीच्यान हांवें आतां हे रमलर घाल्लेले हे सायडीच्यान एक्सिडेंट जाता ते आमी आयकूंक. फाटल्या दिसांतून पयलें एक ट्रक हांब्याक मारलो आनी तो ट्रक हांब्यार मारिना ते रमलरांक लागून तो तेजो बॅलन्स ऑफ जावन तेणें हांब्यार मारलो आनी ते तो रमलर नासले जाल्यार हो ट्रक डायरेक्ट घेवपाचो आनी हिंगा कोण वाटेक तो चिटी नासले आनी हिंगा घेवन वचपाचो. ट्रॅफिक ओपन करून गोवा जर वायलेशन करीत आसा इवन तेच्या हातून भियरी आसता. No, we are all as per the instructions, like we are following this. What you said, it is correct. We have also seen, but we are action घेता तेंच्या many vehicles also we have referred to the court. प्रायवेट व्हेकल्स टुरिस्टांक दितले ते केसीस ते करतात रेग्युलरली. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो.